भाग्यवंत पावलून कॉलोस्करांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताचे एकवटान जियात. तुमची पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक सोतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपराचे आनी संवसाराचे मूल तत्वां प्रमाणे, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय. ताच्या सोयंबा मनशा सोयंबांत देवपणाची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेंत तुमी भागेदारां. सगळ्या पदव्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचे तो मस्तक. ताचे सवेन तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बाराबर निखिपिली आनी त्याच बाराबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मोन्नांतलो पुनर्जिवंत केला त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बाराबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमची पातकां बक्षिल्यांत. सुमूर्ती प्रमाणे आमचेर आड आसलें ते रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार खिळावन तें नाच केलें. आनी असले पदव्यांक आनी अधिकारांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जोयताचे परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करतां. जबाब. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचल्याय ते सगळें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. Sorvesporak, 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 सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तोचलीं फळां. Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपले सिसांक आपयले.
तांतले 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाजाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताचे शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो. आनी जुडिया तावन, जेरुसला तावन आनी दोर्या देगेचे थीर आनी सिदोन नोंगरां तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडा रोगांतले बरो जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी म्हेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी दिनवासणे बरोवन येवन दी तुमची काळजां. नियाळाक आदार. सगळ्या वेळार खुशाल रावात. थांबोन आसतना मागणें करात आनी खंयचेच परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. अशें आमी पयले तेसलोनिकांक चिटींत 5व्या अवेस्वरांत वाचता. खरेंच आमी आमचे लागीं कितें ना ताचे विशीं शिंचे बदलेक आसा ते वस्तूंचेर आनी बऱ्या संबंदाचेर नदर घालीत जाल्यार तुमची दिनवासनी बरोवन येतली आनी आयचे दिसाची मुखेल वळ तुजे आनी म्हजें सोवें निबेल सोत जावंक पावतली. शुभ वर्तमानान आमकां जेजूचो खोल संबंद बापा थावन उगडापो करता. मागण्यांत रावन जेजू 12 जाणांक वेंचून काडले आनी धर्मदूत म्हूण नांवूय दिलें. जेजू पेकवणीच्या गुणांतल्यान पिडेवंतांकूय बरो करतालो. तूं आनी हांव आमचे पवित्र स्नाना दिसा तावन आमचे धर्माचे धर्मदूत दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां देवाचें उतर हुस्कायता आनी पाठयता. तर जिवितांत मेळोल्या आनी अणभवलोल्या जेजूक घेवन दुसऱ्यांक वांटूंक भेदभाव, अंतर आनी वेगळोचार करचो सोडून जेजूची तत्वां आनी बरेपण शिंपडावंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दिनवासी काळजान आयज एकल्याक तरी आमी आदार करुया.